20 तारखेक इफ्फी इनॉग्रेट जाता आणि ह्या फावटी आमकां खबर आसा इफ्फी इनॉग्रेशन आसा ते ओल्ड जीएमसीच्या मुखार जातले आणि तेजे लागून सध्या ट्राफिक एडवायझरी आयल्या ती अशी की 20 नोव्हेंबर जे दीस इफ्फी इनॉग्रेट जाता तेन्ना मेन रस्तो जो पणजे सिटीन वता तो बंद आसतलो. डायव्हर्जन्स थोडे प्लॅन केल्या जे म्हणल्यार कला अकॅडमी टील दिवजा सर्कल हे दोन्ही रोड ब्लॉक बंद आसतले. पण म्हणल्यार ट्रॅफिक अलाव करतले भितर येवपाक अप टू ओल्ड सेक्रेटेरिएट. बांदोडकर स्टॅच्यू आसा ताच्या फाटल्यानसून ट्रॅफिक इन जातली आणि कोण एक्झिट करपाचे आसा जितले जे मिरामारसून येता मिरामार साकून ते कंपाल बाल गणेशाचे आमचो हे आसा पळय देवूळ त्या स्ट्रेचाक लेफ्ट घेवन रायट घेवन जे येतात ते रायट घेवन भितर सांतिनीच्यान स्ट्रेट येवन आमचो 18 जून रोड कोर्तीन चर्च कोर्तीन आणि मागीर थंयच्यान एक्झिट जावपाक एक रोड बस स्टँड आमचो पाटो जाता आणि एक रायट लेफ्ट घेवन ओल्ड पाटो ब्रिज तो हे सर्कल घेवन मागीर एक्झिट करूं येता.